डोंगरात सोडूया. A7 5-4 A7 पेज 4. Sorvismoraco porvo Sordora morotsordo Sorvismorace mondi Sogle morotsordi Devacha dongratsoruya Tacha mondiranzoruya Devacha dongratsoruya Tacha mondiranzoruya Vishonaskolyo porza Sogli rasato izomda E Kastalian Burgotu Anod Burikti Munda Devacha Dongratsoruya Racha Mondiranzoruya Devacha Dongratsoruya Racha Mondiranzoruya. Soglang tumka di obordistio. Tugal Somplolia Ruth Shanti Lobo ika देवान स्वर्गीचे सुख फावो करूंक मिसाची भेट आमी भेटयता. त्याच बरोबर लग्नाचो दीस नॅझरेथ आनी ओस्लिंदा वाज देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. पोसरें बाट ह्या वाड्यान रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. Antoneta Almeida, Piedad Almeida, Escolas Almeida, Francis Almeida, Jovita Viegas, Salvador Fernandes, Socorro Martins, Paulo Martins, Santan Viegas, Aldrin Viegas. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमच्या आत्म्यात सवय असो. आणि हे पवित्र गूट फावती परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पुर्विदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवान सदांच सांकवाल मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थूया. काकलूत सरा देवा, पास्काच्या समारंभेची फळां आमी सदांकाल बोगीशीं कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्रुवासातान तारवार बसून आमी नीत सामोत्रासियाक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नेआपोलीक आनी हांगातान आमी फिलिपीक पावल्या. हे मासेदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावले उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणें करची स्वात म्हूण आमी आयकल्या. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खोरीक भोगतीन जांबड्या रंगाचे लुगटांचो ती दोंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणीन सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेता जाल्यार आमगेर रावंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळखार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेंत गुणगुणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत दुवो आनंदान उलासून. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजून, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपणाक मेळलेल्या जैतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. ताचे वंटाचेर आसूं देवाची वाखाणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. उबी रावया. बापासान निपसोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. Servispor तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. जुवावां प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचेशी पाठयतलो तो शारोती मुणगी बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावून तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ आलो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो
की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून तें अशें करतलें. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावूंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, धर्मामध्ये आनी अदीक करून आमच्या धर्मांतलीं भावां भयणां दुसऱ्या धर्माक आमी म्हणटा वेंग मारली जाल्यार थोडी फावटी आमकां तितलें बरें दिसना. आनी अदीक करून समजा आमी कॅथलीक आसा, कोणूय कोणाच्या घरा वेता, तुमचो धर्म सारको न्हय म्हणटा, आमकां राग येता, आमी धांवडायतात तांकां. असलें कितें तरी जुदेवांक जालें. जुदेवांक म्हणटा तेन्ना पयल्या क्रिस्तावांक जालें. जेजू जुदेव फामिलींत जल्मलो खरो, पूण तांच्यांनी आटापोंक जायना जालें तो देवाचो पूत म्हूण. जायतें ताणें शिकयलें, जायतें ताणें केलें, मेलो, पूण जुदेवांक मानून घेवपाक जालें ना. आनी हाका लागून जें कितें जेजू आयज उलयता शुभ वर्तमानांत तें खरें जालें. तुमकां देवस्थानांतलीं भायर घालतलीं, तुमी जेजूची पाटलावदारां, तुमकां आनीक देवस्थानांत सुवात ना, नो प्लेस इन द सिनागॉग. मंदिरांत तुमच्यो भेटो जावच्यो नात. कित्याक एकूच मंदीर तांकां जेरुजल्याक. आमी देवस्थानां जायतीं, सेनाकल जायतीं आसलीं जंय ते शिकोवन घेताले, आपलो जाता ते भाशेन सोनवार पाळटाले. त्याच बरोबर जायतीं भावां भयणां तांकां पिडापिडूय दिवपाक लागलीं. तांचे भाशेन ती सारकी. तातूंतलो एकलो पावलो. आमच्या धर्माची वाट लायतात क्रिस्तांवां तुमी, ओ जेजूची पाटलावदारां मारूंक लागलो. तो चिंतलो आपूण सारको म्हणून. जेजूची ओळख मेळ्ळी तेन्ना मागीर तो बदल्लो. सावलो आसलो तो पावलो जालो. पूण जेजू आज आमकां सांगता, हो स्वताचो आत्मो जो आमकां दिला, तो आमी स्वताचो आत्मो आमकां आपयता ते भाशेन आमी जियोंक प्रयत्न केले जाल्यार जायते फावटी आमचीच घरचीं, आमचीच लागशिलीं आमकां जीं वळखतात ते आमचें जिवीत मानून घेवची नात. पूण आमी निराशय जावची गरज ना. देवाचो आत्मो जर आमचे सगळें आसा, देवाचो आत्मो हें देवाचें राज फुडें व्हरतलो. आमी जो सहकार दिवंक जाता पवित्र आत्म्याक, वो पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी जें कितें बरें करूंक जाता तें आमी करीत रावुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. सी 35 तुझ देण्याक फावो जालो, पान 40 C35 पेज 43. तुझ देण्याक फावो जालो, Jiva Udo
म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा संतोशान बोल्लोली पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सगळ्याच तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची अदीक व्हडट्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपूर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गीच्यो सुर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. सर्वेस्पराक रस्तो पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो कूट. सुमया आमी उंडो खाताव आनी कालसितलें पियेताव, तितलेय फावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगटाव. देखून सर्वेस्परा जेजूच्या सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओतोरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पुती, भाग्यवंत दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सुर पदवीदार बापा सुर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें चुकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओतरेक तोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोव्यास. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगलीं सुभागी. सोविया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एकटोर मारतोय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. मोगाड जेजू यो तुयो डी 31 पान 64 D31 पेज 64. मोगाड जेजू यो तुयो बाबा भयणी भेटूंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बोगूंक यो. कोणाय तुजी दितू दी. उसमोड आमकां हाड तुजी. सुजो आमकां दी.
सोदो सुजो आमकादी बाबो दिदली बोलागी मोगार जेजू योदुयो बाबा बोलिंगे टोक्यो कारजा damcha rabugyo chimi damche bodugyo mona tirai bavarta kosho gona viswasa karza begoria chona deva belya chamoga mona tirai bavarta kosho gona viswasa karza begoria chona deva belya chamoga mogar jesu yoduyo baba boilin betogyo karza namchara bugyo chivi namche bodugyo प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचेर दयाळ दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवान बोल्ल्यान तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जिवनपणांत मोहिमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगाळ बाबामिरान सुमार 3:30 वरांचेर वेदी सेवकां बरोबर अलॉंग विथ ऑल्टर सर्वस पातकुरांनी हांव बाणावली तांचे टुर्नामेंट आसा थंयसर वेतले हांव. म्हणटच सांजचो आदेश आमी आसचे ना, सकाळचो आदेश आसा आनी चड करून येवपाक लेट जातलो. 10 मिनटांची गेमीक लागून इतले पयस वेता मातशें भोंवकूय जाय. तांकां दर्यार भोंवतले आमी पूण न्हावपाक दिवचे ना. म्हणटच लेट जातलो. कितें गरज पडली जाल्यार
पातकुराक ना जाल्यार म्हाका फोन मारचे एमर्जन्सीज सर्विसपोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या ओतम्या सोबे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल सामिगेल महापौरव्या महापौरव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतीपणी मागता आनी तूं सर्गींच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणान लुटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चलपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5 F21 पेज 95. आयकोया उतराच्या उजवाडा